ल्यांक बक्षितां तशीं आमची पथकां बगोस आनी आमकां तालणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. 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 तातून उशिराचो मिलाग्रीचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. तातून उशिराचो मिलाग्रीचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. तातून उशिराचो मिलाग्रीचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचे स्पोटय ग्रास आमकां दी आनी आमचे वाडांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. बगोस मनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी सदां सदांकाल आमेन. तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसाराचो. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीं आमची पथकां बगोस आनी आमकां तालणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. तातून उशिराचो मिलाग्रीचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. तातून उशिराचो मिलाग्रीचो. 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 काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचे इस्कोला बक्षितां तशीं आमची पथकां बगोस आनी आमकां टांड्या पडूं नाका पूण वाड्यांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. कोर पथकां बगोस मनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकुतकोर पथकां बगोस मनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो.
भोगोस विधी शेसू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आनी सदा सदाकाल आमेन. लादाइन सुरू केल्या. सुमिया काकुती आमची कोर जेजू क्रिस्ता काकुत आमची कोर सुमिया काकुती आमची कोर जेजू क्रिस्ता आयक आमकां जेजू क्रिस्ता दुलाबाईन आयक आमकां. देवा बाप्पा सोर्गींच्या काकुती आमची कोर देवा पुत्रा संवसाराच्या सोडवणदारा काकुत आमची कोर देवा स्प्रिता सांता काकुत आमची कोर पवित्र इंदादी एकलेस देवा कोर सांता मरे स्वयंबाचे पदकावेन गोर सांबाळलोले माग आमच्या पासून. सांत आंतोन लिस्बोवाच्या माग आमचे पासून सांत आंतोन सेरेफिनीच्या ऑर्दीच्या ओनोदा माग आमचे पासून सांत आंतोन टेस्टमेंटच्या आर्का माग आमचे पासून सांत आंतोन सोर्गींचे जाणवायेच्या भक्तिस्थाना माग आमचे पासून सांत आंतोन प्राचिताच्या विस्मिता माग आमचे पासून सांत आंतोन कालतेपणाच्या आसऱ्या माग आमचे पासून सांत आंतोन निती पाटी वेतल्या माग आमचे पासून सांत आंतोन आगसुकाचे जोयत व्हरतल्या माग आमचे पासून सांत आंतोन कुर्सार लबदलेल्या इश्टा माग आमचे पासून सांत आंतोन बांजलाच्या जलत्या आपोसला माग आमचे पासून सांत आंतोन ओनबावार्त्याच्या कांपेऱ्या माग आमचे पासून सांत आंतोन देवचाराच्या कांपेऱ्या माग आमचे पासून सांत आंतोन सोपुर्नायेच्या प्रतिमाना माग आमचे पासून सांत आंतोन कोशेन मार्तिरा माग आमचे पासून सांत आंतोन पातक्यांच्या उजवाडा माग आमचे पासून सांत आंतोन विस्मिताच्या बुजवंडारा माग आमचे पासून सांत आंतोन नेंटेपणाच्या राखणारा माग आमचे पासून सांत आंतोन जो लोणेन दिताय मोन्यांक माग आमचे पासून सांत आंतोन जो दुसरीन दिताय कान बेऱ्यांक माग आमचे पासून सांत आंतोन जो भायर घालताय देवचाराक माग आमचे पासून सांत आंतोन जो गुलाम जालेल्यांक सोडयताय माग आमचे पासून सांत आंतोन जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय माग आमचे पासून सांत आंतोन जो मेलेल्यांक जिवंत करताय माग आमचे पासून सांत आंतोन जो आदल्यांक दोळे दिताय माग आमचे पासून सांत आंतोन जो टवट्यांक चलयताय सांत आंतोन जो सांडलेल्यो वस्तू मेलयताय सांत आंतोन जो वाटसुऱ्यांक वाट दाखयताय माग आमचे पासून सांत आंतोन जो निती पासून झुजतेल्यांक सांबाळताय माग आमचे पासून सांत आंतोन जो देवचाराचें कोटेपण बोजमिताय माग आमचे पासून सांत आंतोन गुन्यांवांक कास लायतल्या माग आमचे पासून सांत आंतोन नीज देखी नेंटवायेच्या माग आमचे पासून सांत आंतोन सोर्गींचे निर्मलायेच्या फुला माग आमचे पासून सांत आंतोन मोगाच्या आगत्या माग आमचे पासून सांत आंतोन पोलकेपणाची बेपरवा करतल्या माग आमचे पासून दुस्मानाच्या फासांतली निवार आमकां सातातून विजा आनी वाडोलांतली निवार आमकां सातातून सगल्या पातकांतली निवार आमकां सातातून सगल्या आमच्या जिविताचे कालेन माग सातातून तुझे मजती वरवीं निवार आमकां सांतातून. देवाचे शेले जी संवसाराची पातकां दुताय बोगोस आमकां सुमिया. देवाचे शेले जी संवसाराची पातकां दुताय आयक आमकां सुमिया. देवाचे शेले जी संवसाराची पातकां दुताय काकुती आमची कोर सुमिया. सांत आंतोन जो मेलेल्यांक जिवंत करताय विनोद कोर सगल्या मरणाचे तोरणीर पावलेल्या पासून आनी आमच्या मोगाच्या मेलेल्या पासून. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. स्पोटाय आनी आमचे स्कॉला बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांड्या पुडनाका पुडवाड्यांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे दाय आसा अष्ट्रमदेन तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. नमन मरे देवाचे माये अपा विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वडार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी सदा सदा काल आमेन. सांत आंतोन पुरो जाय नासलेल्या वांजलाच्या आपोसला निवार आमकां देवाच्या दुस्मनाच्या खोटेपणांतली आनी विनोद कोर आमच्या पाप साहेबाक आनी पवित्र इगोजे पासून. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो स्पोटाय ग्रास आमकां दी आनी आमची स्कॉला बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांड्या पुडनाका पुडवाड्यांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे दाय आसा अष्ट्रमदेन तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. लगन मरे देवाचे माये अपा विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वडार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी सदा सदा काल आमेन.
सांत आंतोन पदवेदरा इश्टा जेजूच्या काळजाच्या निवार आमकां दोगदोगांतली जे आमचे पातकां वरवीं आमचे येवंक आसात. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमच्या पोटाक रास आमकां दी. आनी आमची इस्कोला बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस. आनी आमकां आटांना नाका वायटांतली आमकां दिवार. नमान मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा. श्रमदेन तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. लागून मरे देवाचे माये अपविनती कर आतां आमच्या मरणाच्या वडार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी सदा सदा काल आमेन. सांत आंतोन जो भायर घालताय देंवचाराक दी आमकां आदार जोयत व्हरूंक तांच्या फासकांचेर. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमच्या पोटाक रास आमकां दी. आनी आमची इस्कोला बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस. आनी आमकां आटांना नाका पूण वायटांतली आमकां दिवार. नमान मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा. श्रमदेन तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. लागून मरे देवाचे माये अपविनती कर आतां आमच्या मरणाच्या वडार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी सदा सदा काल आमेन. सांत आंतोन सर्गीची निर्मलायेच्या फुलां नितोल आमकां कोर ओतम्याच्या कोटांतली आनी निवार आमची कूड सगल्या पेरिगांतली. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. पोटाक रास आमकां दी. आनी आमची इस्कोला बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस. आनी आमकां आटांना नाका पूण वायटांतली आमकां दिवार. नमान मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा. श्रमदेन तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बरे देवाचे माये अपविनती कर आतां आमच्या मरणाच्या वडार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी सदा सदा काल आमेन. सांत आंतोन जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय आमच्या भलायकेंतली आमकां बरी कोर आनी भलायकेन आमकां दवर. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमच्या पोटाक रास आमकां दी. आनी आमची इस्कोला बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस. आनी आमकां आटांना नाका पूण वायटांतली आमकां दिवार. नमान मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुजें तांय आसा. श्रमदेन तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. मरे देवाचे माये अपविनती कर आतां आमच्या मरणाच्या वडार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी सदा सदा काल आमेन. सांत आंतोन जो चलयताय वाटसुरांक बोंडाराक पावय दर्याच्या उदका वेल्यान चलतल्यांक ओयबाड जावच्या पेरिगांत आसतल्यांक आनी तोंडाय उंचाबोलायेन चल्लेलीं रारां जी उंचाबोलायतात आमचो आत्मो. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. पोटाक रास आमकां दी. आनी आमची इस्कोला बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस. आनी आमकां आटांना नाका पूण वायटांतली आमकां दिवार. नमान मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुजें तांय आसा. श्रमदेन तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. देवाचे माये अपविनती कर आतां आमच्या मरणाच्या वडार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी सदा सदा काल आमेन. सांत आंतोन जो सोडयताय गुलाम जालेल्यांक निवार आमकां पातकाच्या गुलामपणांतली. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमच्या पोटाक रास आमकां दी. आनी आमची इस्कोला बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस. आनी आमकां आटांना नाका पूण वायटांतली आमकां दिवार. नमान मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुजें तांय आसा. श्रमदेन तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. मरे देवाचे माये अपविनती कर आतां आमच्या मरणाच्या वडार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी सदा सदा काल आमेन. सांत आंतोन जो भुरग्यांक आनी जाणट्यांक दिताय आपापल्या सांद्याची भोगणी सांबाळून दवर आमचे कुडीचे विसवांचे आनी ओतम्याचे गुणांचे सोपून भोगणी. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमच्या पोटाक रास आमकां दी. आनी आमची इस्कोला बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस. आनी आमकां आटांना नाका पूण वायटांतली आमकां दिवार. नमान मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुजें तांय आसा. श्रमदेन तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. देवाचे माये
हांव पापयां खातीर विनवती कर आमच्या आतां मनाच्या आमच्या वडार मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी सदा सदा काल आमेन. सदांकाल आमेन. सांत आंतोन जो मेलोयताय सांडलेल्यो वस्तू निर्मी आमकां मेलूंक कितेंच आमी ओगडायन तें संवसारांतलें आनी सासणाच्या सुखाक उपकारतलें. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो इग्रायस आमकां दी आनी आनी आमची आमी आमची बक्षिता चुकलेल्यांक बक्षिता तशी तशी आमची पातकां मुगोस आनी आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा अस्तरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बायगेन माई देवाची माई पापया खातीर विनवती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी सदा काल आमेन. सांत आंतोन मोरयेच्या आदाराखाल आसलेल्या वेल्यान काळ आमच्या आत्म्याचे आनी कुडीचे पेरीग आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रायस आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा अस्तरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बायगेन माई देवाची माई पापया खातीर विनवती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी सदा काल आमेन. सांत आंतोन जो पावताय सगल्यां दुबल्यांक पाव आमकां आमच्या गरजांनी पोड आनी माणसुगेचो उपाद दी ताच्या गरज तांकां. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रायस आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा अस्तरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बायगेन माई देवाची माई पापया खातीर विनवती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी सदा काल आमेन. सांत आंतोन लिस्बोआ शारांत जल्मलेल्या आमी जे उपकार आठोवन परगुट्टाव अजपाची पदवी आनी अर्गां तुका दितां तुज्या उपकारा पासून मागता तुजें ताय पाव म्हूण आमकां सगल्या दिसांनी आमच्या जिविताच्या. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो इग्रायस आमकां दी आनी आमची इस्कोला बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा अस्तरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बरे देवाची माई विनवती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी सदा सदा काल आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासून आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो इग्रायस आमकां दी आनी आमची इस्कोला बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा अस्तरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बरे देवाची माई विनवती कर हांव पापयां खातीर विनवती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी सदा सदा काल आमेन. सदा काल आमेन. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां. आयज ह्या त्रेजनाचे भेटेन आयज आमचें 8वें त्रेजेन आयज आमचें 10वें त्रेजेन. देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया सगळे बरें देण्या पासत. आयची नवेनाची भेटयता देवाक दिनवासून एग्नेस टॅलिस आनी दुसरें ते सावन भेटयता देवाक दिनवासून काजमिरो गोम्स आनी ताची फामील बरी भलायके पासत मागून तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आयची मांडावळ करता मारिया मागदालेन समुदाय ग्रीन व्हॅली ह्या समुदायांतल्या दर एका घराब्याचेर
सांत आंतोनीचे मजतीन भरपूर आशीर्वाद पडूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. क्लेटन आंजेलो बार्बोजा आपलो जल्माचो दीस मनयता. पीटर माराकाला आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच बर्ता जल्माचो दीस मनयता. लुडिना मिस्किता देवाक आर्गां दिता सगल्या देण्या पासत. नमिशा आनी नीव देवाक आर्गां दिता सगल्या देण्या पासत. ओलिवेरा फॅमिली बरे भलायके पासत मागता. एक वस्तरी जिका जॉन्डिस जाल्ली आसा आनी हॉस्पिटलान एडमिटेड आसा ती बरी भलायके पासत मागता. मारिया मिस्किता आपली बरे भलायके पासत मागता. क्विनी रिबेलो आपल्या खेरीत इंतेसांवा पासत मागूंक लायता. विल्सन आनी लविना भुरग्याच्या देण्या पासत मागता. साल्वादोर मार्ता आनी फामील बरी भलायके पासत. मारियो आनी सेना देवाक आर्गां दिता आनी बरी भलायके पासत मागता. सिमरन डायस आपल्या खासगी इंतेसांवा पासत मागूंक लायता. डिसोजा फॅमिली आपणाचे दुवेक एक बरो लायफ पार्टनर दी म्हूण मागता. कोसेसांव आब्रांचीस बरी भलायके पासत. अनिशा आनी एस्टन बरी भलायके पासत. रॉडनी आपणाक बोटीर जॉबाचो कॉल येयल्यार पुरो म्हूण मागता. झेल्डा डायस देवाक आर्गां दिवन मीस पेटयता. आमची सगळी मागणी बो करून दिनवासणेची मागणी जी देणी आमकां मेळ्ळी आसात देवाक व्हडली सांत आंतोनीचे मजतीन खेरीत भाशेन त्या सगल्या देण्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया दिनवासुया. तुमची जण एकल्याची खासगी मागणी आयच्या ह्या त्रेजेनान देवा मुखार दवरात. आयज वर्ल्ड ओशन्स डे. आमचे भोंवतणी आमकां दर्या दिसती पडटा आनी आयज हो दर्या जायते जाणी प्रदुशीत केल्लो आसा. तशेंच त्या दर्यांतल्यान आमी जायतीं बरेपणां घेता पूण ताचेरूच अनुपकारी जाता. मागुया आमी आमचे दर्या आमच्यो न्हंयो आनी आमच्यो झरी बरे भाशेन सांबाळूंक आनी ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय कातोलीक पवित्र सभा सांडून गेलोल्यांक मोगा सेवे वरवीं परतून हाडून जेजूचो पाटलाव करुया. आमी गेलोल्यांक बावतिजमा वरवीं एकाच क्रिस्तांतावन नव्या जिविताचें साक्षीदारां जावन त्याच क्रिस्तांत आमी एकवटल्यांव. ह्याच क्रिस्तांत आमी सगळीं एकठांय रावन एक फौज कशी आमची यात्रा चलतना हेरांकूय आमच्या सांगाता घेवन हे यात्रेंत वांटेकारां करूंक आमकां एक खास आमंत्रण आसा. वेगवेगळ्या कारणांक लागून आयज आमच्याच भावा भयणींनी वेगळो मार्ग आपणायला आनी अशी स्वताची वाट कुशीन दवरून आपलें जिवीत जियेतात. परिशोधीक सभेच्या आदारान आमी सगळीं एकठांय येवंक आनी हेंच दिलोलें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक जेजूक आमचेशी राव म्हूण ताका उलो मारची गरज. तर सहभागेलीपणान आमचो एकचार सांबाळून आमकां दिलोलें मिसांव आमी सपुर्णायेक पावोवंक जेजूची कृपा आनी बोल आमकां मागुया. हीच चिंतना आमच्या मनांत आमी दवरुया आनी घडीक जायते सुयेग आमकां मेवले मोगा सेवेची कोन्यो आदारूंक. पूण अशें आमी घडीक करूंक ना. जायते जाणांक आदारूय दिवंक जातालो तशें आमी करूंक ना. जायते जाणांक बरें उतर दिवन बरी बूद दिवन आमी परत क्रिस्ती धर्मान हाडूंक जाताली. फुडें आमी तशें करूंक ना.
तर असल्याने सबार पातकाची दूख धरून बोक्षणे मागून बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोदपयता देवा आनी तुमकां भाव भयणो सगळ्या विचारून सांगता मना संवाद मरे देवता म्हूण प्रार्थून मागता. सोड पवेदा देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजें जावन उपसोदा. तुज्या मोना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमच्या मोतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हें आमी विनोदी करून मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारले, तू खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलाचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी विल्लो आसा म्हूण हांव भिवून उठलो. देवान विचारलें, तूं विल्लो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आवाळलेल्या झाडाचें फळ तुवें खेलें देखून. आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या झाडाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोर्पान म्हाका ताळणी घाली देखून हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोर्पाक म्हणलें, हें तुवें केलें देखून सगळ्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां मदें तुजेर शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलो आनी धूळ खातलो. तुजे आनी ओस्तरे मदें आनी तुजे संस्थी आनी तिचे संस्थी मदें दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चापतलोय. देवाचें उतर. आमचो जबाब जातलो, खरेंच तुज्या हातान भरपूर मेळटा काकलूत. सगळीं म्हणया, खरेंच तुज्या हातान भरपूर मेळटा काकलूत. खंय खंय कोणान पडला तुका उलो मारता, तूं म्हाका पाव सायबा. कायटे विनंतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब, खरेंच तुज्या हातान भरपूर मेळटा काकलूत. आमच्या गुन्यांवाचो तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पातकाक बोगसणें मेळटा तुजे सगळे, म्हणून परमेश्वरा आमी बोसतांव तुका. जबाब, खरेंच तुज्या हातान भरपूर मेळटा काकलूत. परमेश्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवून आत्मो म्हजो रावता. विस्वास आपलो दवरून राखलो फातोडीचेर आमचो विस्वास सगलो परोम इस्वराचेर. जबाब, खरेंच तुज्या हातान भरपूर मेळटा काकलूत. ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूत तारुणाची बोत्ती. इस्रायलाक आतां सर्व नश्टेपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब, खरेंच तुज्या हातान भरपूर मेळटा काकलूत. भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांवें सोत मानलें देखून हांव उलयलों अशें बरयलेलें आसा त्या प्रमाणें भावार्थाचें मोन आसून आमी सोत मानतांव देखून आमी उलयतांव. आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जिवंत केला तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे बरोबर ताचे सरशी व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगलें तुमच्या बऱ्याक हे परी कुरपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडो. ह्या पासत आमी केन्नाच आंग काडिनाव. जोरूय भायल्यान आमचें जिवीत बिगडून वेता तरी भितरल्यान तें दिसान दीस नवसरोन वेता. कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्यो कालाच्यो कोंती दुखी
तांचे लागीं कसलेंच सोर करूंक जायनासलोले सासणाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करतात. म्हणटोच दोळ्यांक दिश्टी पडटा तसले वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मन लायना, पूण दिश्टी पडनात तसल्या वस्तूंचेर दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडेच वेळ उरतात, पूण दिश्टी पडनात त्यो वस्तू सासणाक तोखतात. आमचे संवसारांतलें बिराड म्हणजे आमचे कुडीचो तोंबू मोडून गेलो जाल्यार देवाक व्हडलें घर मनशाच्या हातान बांदूंक नासलेलें सासणाचें घर आमकां स्वर्गार आसा म्हूण आमी जाणव. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. उद्गाराक उबी रावया. सोमी म्हणटा, आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्को पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. एकदा जेसू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकटवलो की जेवंक पर्यान नजो जाली. हें आयकले उपरांत ताची सोयरी ताका धरून हाडूंक गेली, कित्याक ताची मोत उडल्या अशें ती म्हणटाली. जेरुसल्याक तावन देंवन आयलोल्या धर्मशास्त्री जेजू विशीं अशें म्हणटाले, ताचेर बेल्झेबूल बसला आनी देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशीं तो देंवचार काडटा. तांकां आपणाचोशी आपोवन जेजून वेपाऱ्यांनी तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो सैतानाक भायर घालतलो. एक राज फांटोवन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें राज उबें उरोंक नजो. एक गोर फांटोवन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें गोर उबें उरोंक नजो. तशें तर सैतान आपणाचेरूच झूज करूंक उठलो आनी फांटलो जाल्यार ताच्यान उबो रावंक नजो. ताजो शेवट पावलो. कोणाच्यान एका बोलिश्ट मनशाच्या घरांत भितर रिगून त्या बोलिश्टाक आदीं पयलो बांदल्या शिवाय ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदतोच की ताचें घर लुटूंक जायत. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाच्या पुतादुवांक सगलीं पातकां भोगसतलीं, देव निंदा करती त्यो लेगून, पूण पवित्र आत्म्याचेर आड देव निंदा करीत ताका केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तो सासणांक उरता तसल्या पातकाचो गुन्यांवकार जाता. मेलो आत्मो ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें ताणें सांगलें. ताची आवय आनी भाव भयण थंय पावलीं आनी भायर रावन तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसून आसतना असो ताका निरोप दिलो, पळय तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो परतीपाट केलो, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयणां कोण? आनी आपणा भोंवतणी बशिल्ल्यांचे नदर भोंवडावन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची कशी करतात तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, एक खंय व्हडलो बिझनसमॅन आसलो आनी आपल्या बिझनसा उद्देशी ताणें जायती दौलत जायते दुडू ताणें एकठांय केल्ले, पूण तरी आसतना तो खुशाल नासलो. जायते कडेन ताणें फ्लॅटां घेतलेलीं, जायती वस्तू ताणें घेवन दवरलेल्यो, पूण ह्या वस्तू उद्देशी पर्यान तो खुशाल नासलो. ते उपरांत व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स ताणें बांदलेले, मनान दवरून की असले प्रोजेक्ट बांदून आपूण शेवटी खुशाल जातलो म्हणून. पूण मोगाचे वेळानो तरी ताका ही कोरी खुशालकाय नासली. आनी अशें आसतना खंय तो एका दिसाक रेतीराक गेलो आनी रेतीराक थंयसर गेले उपरांत जायती खंय देवाच्या उतराची ओळख ताका मेवली आनी कोण परी मोगान सेवा करूंक जाय हें थंयसर तो शिकलो. ताका मोनाचो उजवाड आनी काळजाचो उजवाड ताका मेवलो आनी ते दिसाक जावन ताणें आपलें आख्खें जिवीत बदललें. आपली यात्रा, नवी यात्रा ताणें आपल्या जिवितांत सुरू केली. जाल्यार मोगाचे म्हणून ताणें कितें केलें जायत, ताणें घोडटा ते भाशेन जायत्या जाणांक आदार दिवंक तो गेलो. अनाथ भुरग्यांचे आश्रम आसले थंयसर वचून तांकां जायती वस्तू ताणें भेटयल्यो. त्याच बरोबर जायते तरणाटे आसले, बेकार आसले, बेबदिकाय करून आपलो वेळ सारताले, असल्यांक ताणें आपोवन हाडले आनी तांकां तांचे लागीं भासाभास करून तांकां वेगवेगळे सुवातांचेर ताणें नोकरी दिली. जाणट्यांची घरां आसलीं थंयसर बॅट करून थंयसर तो तांच्या सांगाताक वेळ सारूंक लागलो. आनी तरेन मोगाचे म्हणून दिसाच्या दिसाक देवाचें उतर वाचून देव ह्या देवाच्या ह्या उतरांतल्यान आपणाक कसलो संदेश दिता हें मनान धरून जायतें बरेपण आपल्या जिवितांत तो करूंक लागलो. हय मोगाचे म्हणून उपरांत तो उद्गारता की आयज ह्या वस्तू उद्देशी, ह्या बरेपणा उद्देशी हांव खरी खुशालकाय अनुभवता. आयज म्हज्या काळजाक संतोश भोगता, कित्याक देवाच्या उतरा उद्देशी हो बरो वावर आयज हांवें सुरू केला. जायतीं जाणां जाणें इगोज माता सोडून गेलेलीं असल्यांक पर्यान बरी बूद दिवन जायत्या जाणांक ताणें परत पवित्र सभेन हाडल्यात. मोगाच्या भयणी भावानो, आयज हो सोबीत विशय आमी विचून काडला. सांत आंतोनीच्या मजूदीन कातोलीक पवित्र सभा सांडून गेलोल्यांक मोगा सेवे वरवीं परतून हाडून जेजूचो पाटलाव करुया. मोगाचे म्हणून सुरवातेक हो बिझनसमॅन तो मिसाक वेतालो, आपले 30,000 दिसा दिसपटी करतालो, पूण तरी आसतना ही पूर्ण खुशालकाय ताका नासली. आनी जे मेरेन तो रेतीराक वेता देव ताचें मन उजवाडाक हाडटा आनी दिसा दिसपट्टी एवरी डे पवित्र पुस्तक वाचून देव म्हाका आयज कसलो संदेश दिता, देव म्हाका आयज कितें सांगता हें ओळखून घेवन दिसा दिसपट्टी तो बरेपण शिपडायत आसा. हय मोगाचे म्हणून आयचो विशय केरीत भाशेन आमकां मोगा सेवे वरवीं आमकां पाटलाव करूंक उलो करता. आनी जी कोण इगोज मात सोडून गेल्यात, क्रिस्ती पवित्र सभा सोडून गेल्यात, असल्या सभे अदीक आमी दयाळ जावंक, अदीक आमी मोगाळ जावंक हो आयचो विशय आमकां उलो मारता. मोगाचो भयणीनो आनी भावानो, आमचो बाप मोगाळ बाप, आमचो बाप काकलुतसार बाप. कितलेय आमी गोडेक वायट जिवीत जिवन आमी तेजे पयस गेल्या जाल्यार पर्यान आमचो बाप आमकां रावता, आशेवन रावता. आमी केन्ना परत येतले हांव काय म्हणून. आनी आमच्या बऱ्या देखणारा उद्देशी जेन्ना एक मनीस कुयेंतेर जाता, आपलें जिवीत वायट जिवीत सोडून दिवन परत पवित्र सभेन येता, केदी व्हडली खुशालकाय भोगोना जायत.
स्वर्गार व्हडलो संतोष जेन्ना एक पातकी मनीस आपले वायट जिवीत सोडून परत पवित्र सभेन भितर सरता, व्हडलो संतोष आख्या स्वर्गार हे आमच्यांनी म्हणूं येता. मोगाचे भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान खिरीतपणी आमी नोदोर मारीन जाल्यार आमकां थंयसर आदाम एवेची खबर मेळटा. आदाम एवेन कितें केलें जायत? आदाम एवेन देवाचें सांगणें मोडून उडयलें. देवान तांकां सोबीत सुंदर संवसार रचलो आनी तांकां सांगलें, पळयात, ह्या संवसारांत आसात सगळ्या झाडाची फळां तुमी खायात, ह्या जार्दिनांत आसात ते झाडाची फळां तुमी खायात, भायर रावन एका झाडाचें तुमी खायनाकात. पूण असल्या वेळार कितें करतात जायत? ती देवाची कोशी पाळिनात, देवाचे सांगणे ती आयकनात, आपणाक जाय तशें करतात. आनी असल्या वेळार देव उलो करता, आदाम तूं खंय आसाय? वेर आर यू? आनी असल्या वेळार आदाम एके भाशेन देवाचो पावलांचो आवाज सर्वेस्पर देव आपणाक भेटूंक येता, आवाज आयकता आनी पडून वेता. आनी देव ताका म्हणटा, आदाम तूं खंय आसाय? आदवालेल्या झाडाचें हें फळ तुवें खेलें? आनी आदाम खिरीत भाशेन म्हणटा, तुवें म्हाका ही बायल दिलेली, हे बायलेन हें फळ म्हाका दिलें. म्हणून मोगाळ बरी भावन आमी पळयता पयले सुवातेर आमचो देव आमच्या एकवटान जियेतलो देव, आमचो देव समुदायेन जियेतलो देव. आनी ह्याच पासून आमी पळयता देव मनशाक साणिना, देव मनशा सांगाताक वांगडाक जियोंक सोदता आनी त्याच पासून देव ताका भेटूंक येता. गॉड इज अ गॉड ऑफ कम्युनिटी. म्हणटच समुदाय जियोवपी देव आमचो जावन आसा. म्हणटच मनशाच्या सांगाताक तो जियोंक सोदता आनी ह्याच पासून तो ताचे सोदीक येता, आदाम तूं खंय आसाय? म्हणटच मोगाळ भयणीनो, हें आमी मनान दवरूंक गरज की आमचो देव सदांच आमच्या सोदीक येता. दुसरे सुवातेर मोगाचे भयणीनो आमी पळयता देंवचार खिरीतपणी फूट घालता आनी सांगता, पळय, ह्या झाडाचें फळ तुमी खालें जाल्यार तुमी देवा भाशेन जातल्यात. आनी तरेन आदाम आनी एवे मदें फूट घालूंक तो सोदता. हय मोगाचे भयणीनो, आमी सदांच मनान दवरूंक गरज, देंवचार जर आमच्या फॅमिलींत भितर सरूंक सोदता जाल्यार तो दुस्पट घालूंक येता. जायते फावटी इगोर्जेन असल्या सवे दुस्पट घालून वांगड्यांक तो पयस व्हरूंक सोदता. हें मोगाचे भयणीनो देंवचाराचें काम. आमी बावतिस्मा वरवीं सगळीं क्रिस्तांव जाल्या आनी अशें आसतना देवाक जाय आमी सांगातान समुदायेन जियेल्लीं, पूण एक वांगडी आमी पळयता इगोज मात सोडून वेता. आनी हें देंवचाराचें काम आमी मनान दवरूंक गरज. देंवचार पवित्र सभेन फूट घालूंक सोदता. म्हणटच हेंच कितें पयल्या वाचपानूय ताणें आदाम एवे मदें फूट घातली, थंयसर आमी पळयता. मोगाळ भयणीनो, दुसरे सुवातेर ही फूट देंवचार घालता ती पळयता जाल्यार तिसरे सुवातेर आमी पळयता आदाम आनी एव दोगांय लिपतात, पयस वेतात. भिरांत तांच्या काळजान मनान उप्रासता. कित्या पासून? विंगडी आसली म्हणून न्हय, पूण तांणी देवाचें सांगणें आयकूंक ना आनी ह्या पासून ती देवा सोशिल्लीं, देवाची पावलां सोरेस्पर देवाची पावलां जेन्ना आयकूंक येता, देव आपणाक मेळूंक येता, हें आयकूंक येता तेन्ना ती पडून वेतात, कोडसरून वेतात. म्हणटच तांकां लॉज कशी जाली. कित्याक देवाचें सांगणें आमी आयकूंक ना, देवाचें सांगणें भेऱ्या कानार आमी घेतलें. म्हणटच हें थंयसर आमी पळयता. आनी मोगाळ भयणीनो, चवथे सुवातेर आमी पळयता देव मनशांची शिराप घालिना, देव मनशांक वायट करिना, पूण तांकां आसा तशी मानून घेता. आनी उपरांत आमी पळयता ह्या देंवचाराचेर, ह्या सेर्पेंतीचेर देव शिराप घालता. खिरीत भाशेन तूं जमनीर चलतलोय आनी धूळ मेड तूं खातलोय आनी तुजे सोस्ती मदें
आणि तांचे सुस्तेमध्ये फूट आसतली. मनीस तुझे मस्तक मोस्तितलो आनी तूं ताच्या पांयांक घास मारतलो. म्हणटच हे तरेन पळयता देव देंवचाराचेर शिराप घालता, मनशाचेर न्हय, मनशाचेर न्हय. आनी मोगाल बळी म्हणो देव मनशाक लागीं हाडूंक जायत्या प्रवाद्यांक धाडटा ते आमी पळयता. आनी शेवटी आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक देव संवसारान धाडटा. आनी जेन्ना जेजू ह्या संवसारान जल्मलो तेन्ना पर्यंत देंवचार हेरोदाचें रूप घेवन ताका नाटक करूंक सोदतालो. हें आमकां खिरीत भाशेन थंयसर माथेवाच्या शुभ वर्तमानान 2 आवेस्वरान 13वे वडीन थंयसर आमकां मेळटा की हेरोद जेजूक नाटक करूंक सोदतालो. ते उपरांत मोगाचें वळून माथेवाच्या शुभ वर्तमानान 4 आवेस्वरान 1 वडीन थंयसर आमकां मेळटा जेजूक देंवचार ताळणी घालता. थंयसर 3 ताळण्यो कश्यो आमकां दिसून येतात, पूण जायते खंय देंवचारान जेजूक ताळणी घालूंक प्रयत्न केलो. तूं देवाचो पूत जाल्यार फातराचो उंडो करून दाखय. तूं देवाचो पूत जाल्यार वयर तावन तूं खाला उडकी मार, देवदूत तुका राखतले, सांबाळटले. तूं देवाचो पूत जाल्यार म्हाका नमस्कार कर, हांव सगळे राष्ट्र तुका दिता. हे तरेन जायत्यो खंय ताणें ताळण्यो जेजू घातल्यो, पूण जेजू बोली पडूंक ना. म्हणटच हें आमकां थंयसर मेळटा. ते उपरांत मोगाल बिणवून आमी पळयता जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान 13वे आवेस्वरान 27वे वळीन थंयसर आमकां मेळटा जुदास जेजूचो घात घेवंक सोदता. देंवचार जुदासाच्या रुपान जेजूचो घात घेता. हें आमकां थंयसर मेळटा. आनी खेरीत भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां कांय जाण धर्मशास्त्री आमी ते म्हणटात ताचेर बेलझेबूल बसला, देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशी तो देंवचार काडटा. हे तरेन ते उलयतात. आनी जेजू उपरांत तांकां ओपेरांनी कसो सांगता सैतान कसो सैतानाक भायर घालतलो. एक राज फाटोवन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें राज उबें उरोंक नजो, आनी एक फातर फाटोवन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें गोर, एक गोर फाटोवन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें गोर उबें उरोंक नजो. हे तरेन जेजू तांकां सांगता. मोगाल म्हणून जायते वाटांनी आमी पळयता देंवचार नाडीत आसा. भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितांत दुबावबेरेत जायतो नाडूंक ताणें प्रयत्न केलो, पूण भाग्यवंत आंतोन बोली पडलो ना. भाग्यवंत आंतोनीन सदांच मोगा सेवेच्यो खोदन्यो आदारल्यो. जायत्या जाणांक ताणें आदार केलो. जायते ताच्या जिवितांत ताणें मिलाग्री करून जायते बरेपण आपल्या जिवितांत तो करीत गेलो. मोगाचें म्हणून 30 आनी 6 वर्सांचो तो सोंपलो खरो, पूण आयज ताका आमी व्हड भाग्यवंत म्हणून मान दिता. आनी कित्याक पासत, कित्याक ताणें मोगा सेवेच्यो खोदन्यो आदारल्यो. जायत्या लोकांक, पयस गेलेल्या लोकांक वो क्रिस्ती धर्म सोडून गेलेल्या लोकांक ताणें लागीं हाडलें. आनी हे तरेन जायतें बरेपण क्रिस्ती धर्मान ताणें केलें. आयज आख्ख्या संवसाराक ताचें नांव गाजता. कित्याक कित्याक ताणें बरें केलें. एक प्रोफेसर कसो भुरग्यांक ताणें बरे भाशेन शिकयलें. प्रवचन करता आसतना पळयता देवाच्या उतराचेर बरी शिकवण ताणें लोकांक दिली. आनी तरेन जायत्यांची काळजां ताणें जिखून घेतली. जायते जाण दुस्मान आसलेले हाडको पळयता असल्यांची पसून ताणें काळजां दोयाळ मोवाळ केली. तांच्या जिवितांत बदलणी ताणें हाडली. आनी हे तरेन जायतें बरेपण ताणें हाडलें देवाच्या उतरा उदेशी. मोगाल म्हणून आयज किरीत भाशेन ताची देख आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरुया. आनी म्हज्यान कोण परी ह्यो मोगाची सेवेची कोरण्यो करूं येता काय? ह्या बिझनसमॅनान पळयता रितीरान वचून आपलें जिवीत बदललें. आनी हे तरेन उपरांत जायत्या जाणांक ताणें आदार केलो. जायत्या जाणांक ताणें परत कातोलीक पवित्र सभेन भितर हाडली. मोगाचें म्हणून दुबावबेरेत बावतिस्मार बी आमी सगळीं जेजूचीं पाटलावदारां जाल्यात. पूण जेजूची पाटलावदारां कशीं दुबावबेरेत आमी मिसाक येता. आमी आमच्या घरा लागीं तेच रोजार करता. इतलेंच पुरो काय ना? मोगाचें म्हणून इतलेंच पुरो न्हय, पूण दिसा दिसपट्टी देवाचें उतर वाचून देव म्हाका कसलो संदेश दिता, देव म्हाका ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आपल्या उतरांतल्यान कितें म्हाका सांगूंक सोदता तें आमी वळखून घेवंक गरज.
हे बागेवन आंतोनीन आपल्या जिवितान केले आनी जायते बरेपण ताणें संवसाराक शिपडायले. दुस्मुखाल बिळून किरीत भाशेन दिसा दीस पडटी पवित्र पुस्तक वाचुया. दुबाविरेत मिसान आमी वांटो घेवंक गरज, घरा लागीं 30 रोजार आमी करूंक गरज, नोवेनान 13 आमी वांटो घेवंक गरज, एकदम बरें आसा. पूण म्हाका देव कितें सांगूंक सोदता काय, आयच्या दिसाक देव म्हाका कसलो संदेश दिवंक सोदता काय, हें आमी जोण एकल्यान ओळखून घेवंक गरज. दुसरे सुवातेर मोगाचे वेळून बागेवन आंतोन सदांच ल्हानवीक जालो, खालती जालो आनी खालती कायेन ताणें सेवा केली. जेजून आमी पळयता, हांव सेवा घेवंक न्हय पूण हांव सेवा दिवंक आयला. शिस्तांचे ताणें पांय धुले आनी हे तरेन आमकां व्हडल्यांतली व्हडली देख तो जालो. म्हणटच मोगाल म्हणून जेजूची देख आमी घेवया, बागेवन आंतोनीची देख आमी घेवया आनी आमी ल्हानवीक मनशां जावया, खालती मनशां आमी जावया. आनी जेन्ना आमी अशें जातले तेन्ना दुसऱ्यांची सेवा करूंक, मोगा सेवेची कर्तुबां करूंक आमकां भोव सोंपें जातलें. जी कोण पयस गेल्लीं आसात तांकां लागीं हाडूंक एकदम सोंपें जातलें. म्हणटच मोगाल म्हणून तोच जेजू जाणें जायत्यो मोगाची सेवा ताणें केली, तो हे वेळार ह्या आल्तराचेर येतलो. ताणें आमी पळयता बार्तिमेउसाक जो कुड्डो आसलो ताका पळयलो आनी ताका सांगलें ताका हांगासर हाडात. बार्तिमेउस कुड्डो जाल्लो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कोर, दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कोर बोबाड मारतालो. जायतो लोक म्हणटालो ओगो राव. म्हणटरी आसतना जेजू ताचो ताडो आयकता, कित्याक भावार्थान ताणें उलो मारला. आनी असले वेळार ताका आपोवन म्हणटा, तुका हांवें कितें केल्लें जाय, म्हाका परत नोदोर येशी कोर. केन्ना तो कुड्डो जालो, कितलो तेंप तो कुड्डो जालो हें थंयसर आमकां मेळना, पूण जेजून ताका बरो केलो. आनी उपरांत तो जेजूच्या फाटल्यान गेलो. म्हणून जेजून आमचें सगळें कितलें बरेपण करूंक ना जायत. म्हणून हें आमी ओळखून घेवया आनी आमी दुसऱ्या सगळें ह्यो मोगाची सेवा दिवंक आमी आयती जावया. म्हणटच बागेवन आंतोनीची मोसत खेरीतपणी आमी घेवन सदांच एकामेकाक आमी सुरती दिवंक, सदांच एकामेकाक बोरवासो आमी दिवंक आनी गोडटा दे भाशेन ह्यो ल्हान ल्हान मोगाच्यो कोरण्यो आमी करून गोडटा दे भाशेन सगल्यांक पवित्र सभेन हाडूंक वावरूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोळ मागुया. सगळीं उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबार्थ आमी व्हडल्यान उसारुया म्हणून सोतमान दान देवा, सोत पिरार बाबा, स्वर्गांत तुमच्या असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता सौम्य तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सांबाळलो, आंकवार मरे थंय जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्या मध्य देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवोत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेतात देव बापाच्या उजवेक बसले, थंय तो जिवेन मेल्ल्यांची म्हणसुबी करूंक येतलो. सोतमानतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमच्यो गोरसो, आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. क्रिस्ताचे मिसांव आमा सगल्या वरवीं देव संपूर्णायेक पावयता. हाताक हात दिवन आनी सहभागेलीपणान ह्या मिसावांत उर्बे बरीत साक्षीदारां कशीं वावरूंक देवाची मोजत आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आमची कबूल कर. आमचे मोदें जायते वेगवेगळे विचार आनी चिंतनां वसतात. त्याच बरोबर आमचे मोदें जायते एकसारकेपणूय आमकां दिसता. ह्या एकसारकेपणांतल्यान आमी आमचो एकवट गोट करून त्याच क्रिस्ताक आमचे जिणेंतल्यान आमी परगोट करूंक देवाचें बोल मागुया. दयाळ बापा,
भुरग्याची मानमिया आमची काकूत कर. आयज पासून वेगवेगळ्या धर्मांची वेगवेगळ्या जातीची भावा भयणां एकवटान आनी शांतीन आपली जीण जियेतात. देवान आमकां अशीच एकवटान दवरून आपल्या मोगाचे आमकां गोवाय जावंक आदार दिवचो म्हूण ताचीच कृपा आमकां मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्याची मानमिया आमची काकूत कर. क्रिस्ताचे शिकवणेक एक मन नासलोली जायत्या आमच्या भाव भयणी आपली एकसूरपणाची वाट धरल्या आनी ह्या क्रिस्ताच्या आसण्यांतली कोटसरून जियेतात. सोत तांकां गोमून येवन परत जेजूच्या हिंडांत ती एकवटीत जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्याची मानमिया आमची काकूत कर. आयच्या दिसा त्रेजेन करूंक इतेसवां दिल्ल्या पासत मागूंक लायलोल्या पासत तशेंच मिसाची मांडावळ करतल्या पासत सांत आंतोनीचे मजतीन कुडी ओतम्याची भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्याची मानमिया आमची काकूत कर. स्वर्गींच्या मोगाल बापा, ही आमची खालती मागणी तूं स्वीकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मिटवणे वेळार गीत घेऊया. C32 पेज नंबर 42. C32. स्वीकार कोणे देणे या सोऱ्या उड्याचे ही भेट तुका मागता तोशी कोणे बेते वागता सुख तुकांचे यादनीक पवित्र मोठोलो बदलूनचा या सोऱ्या उड्याचो आमचे देणे करो पावतलो क्रिस्ताचे कुर्रोगात मासाचो स्वर्गेस्परा देवा स्वीकार कोणे देणे या सोऱ्या उड्याचे ही भेट तुका मागता तोशी कोणे बेटे वागता सुख दुखांचे. म्हज्या भयणीनो भावानो, मोच्यान तुमचें बलिदान सट पवेदान देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनीक मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, तुजी भोक्ती करून आमी तुका वोमताव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटोवणी तुका मानूंक आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
आमची काळजां उबारूया. आमी ती सोमेस्परांतला उपादा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणांत जिखली आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाची. आपल्या मोहिमेवोन सर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाचाचो गुण परगोटुया. तुझ्या कर्सांनी दोनांची मोनपणा मोडली. तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवणकार. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवंक वेतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुतां, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी भाग्योन सांत आंतोन आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू म्हणटा कोण म्हजी आवय कोण म्हजी भाव भयणां जी कोण बापाची कशी करतात ती जावन आसा म्हजी आवय आनी भाव भयण. बापाची कशी करप म्हणजे मोगा सेवेचे कोन्यो आदारप. भाग्यवन तातूंत आपल्या जिवितान हेच केलें ताची देख आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरुया आनी आमी मोगा सेवेच्यो कोन्यो आदारूंक आनी अदीक करून जी कोण पवित्र सभेची पयस गेल्लीं आसात भायर सरलीं आसात तांचे सभे अदीक दोयाळ मोगाळ आमी जावंक आमकां कृपा मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तान्ने पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोरभाशेन नोंद तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमूर्ती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दे. वास जेजू जाणें सदांच मोगान दुसऱ्यांची सेवा केली ताचेच भाशेन मोगान सेवा करतात आनी वेळार जेवणांत वांटो घेतात ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
설기우도 시순일로 함께 oslo favonaslo 함차 지수 최원자로 함치약미 우객 paulo 예예 지수 뱅기도예 odmoduka 기웅라우다 예예 지수 뱅기도예 odmoduka 기웅라우다 솔기제본 지수디다 apliculmas somos vida neva metro aponzata ama monsha taong vida yeah Jesus benitoye od moduka givung rauta yeah Jesus benitoye od moduka givung rauta magadevan manadilo tuli kotai toditano sorgi uno jesunilo ontmya kotai toditano yeah jesu benitoye od moduka givung rauta yeah jesu benitoye od moduka givung rauta povitostin hajisata osti rupa jesu rauta Jauna rupa tatsanrikta Monchang godar liung sota yeah Jesu benitoye od moduka givung rauta yeah Jesu benitoye od moduka givung rauta kalsa tamsha ravung sota jauna rupan proviskota amcha otmyan benekota amchen chibi bodlung sota yeah Jesu benitoye od moduka givung rauta yeah Jesu benitoye od moduka givung rauta
प्रार्थूया. मोगाल बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक ओकोत. ताचे वरवीं सोर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कशे परमणे चलोवंक आमकां घोटाय दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसुया. आयज त्रेजेनाचो 10वो दीस. खरीत भाशेन आमचे दिनवास आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या मारी मागदालेन समुदाय ग्रीन व्हॅली हांकां आमचे खेरीत दिनवास फादर मारियानो डायस कालच्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक आमचे मदें येवन मिसाची भेट आनीक आमकां देवाचें उतर ताणें परगटला. तो सद्याक सांतिनेज फिरगोशेन पातकूर कसो वावर करता. आनीक आमची गोंयची डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन हातूंत ताचो वावर शिक्षणाच्या ह्या खात्यान खेरीत भाशेन ताच्या वावरा पासत आमी मागुया आनी ताचे वरवीं जायते जाणांक हेंचें बरेंपण मेळटा एड्युकेशन सॅक्टरान. तांकांय सगल्यांक आमी बरेंपण मागुया सांत आंतोनीचे मजतीन. ग्रेसी फेर्नांडीस आपली टेस्टिमनी आयज दिवपाक सोदता. My doctor diagnosed my hand as frozen. I was unable to move my hand behind my back. I prayed through Saint Anthony and my prayers were miraculously answered before the Trezenas. देवा कारगा आनी दिनवास ह्या बरेपणा पासत आमकांय जायतीं वेगवेगळी देणी जी सांत आंतोनीचे मजतीन मेळटात त्या पासत आमी देवाक आर्गां दिनवास दिवया. तुमची देणगी एकल्यान दिल्यात 10,000, दोग जाणांनी दिल्यात 2,000 आनीक दोग जाणांनी 1,000, एकल्यान 3,000 आनी एकल्यान 500 रुपया. हे सगळ्या तुमच्या देण्या पासत देणग्या पासत तुमकां आमी दिनवासता आनी तुमच्या उदारपणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. कालच्या दिसाक मिसाचें कलेक्शन जालें 12,380 रुपया. तुमच्या उदारपणाचेर देवान आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां तुमचेय सवें देव सदांच उदार जावं ही आमची मागणी. भाव भयणीनो, आयज 9 तारीख आनीक 3 दीस आमचें त्रेजेन उरलां. हो 2 दीस त्रेजेन आनी मागीर फेस्त. तुमकां कोणाकूय तुमची मागणी दिवपाक जाय आमच्या कावंटराचेर तुमचे मागणी दिवचे. तशेंच तुमकां कोणाकूय हांगा स्नॅक्स वांटपाक दिसता वो कितेंय खावपाक दिवपाक दिसता जाल्यार तुमी ते आमच्या कावंटराचेर आमच्या वॉलंटियर्सांक सांगचें आनी तांचे लागीं ते पावतें करचें. आमच्या रस्त्यार आनीक एक पावटी उगडास करता. मोटरां जायतीं फास्ट वेतात, जायतीं मोटरां येतात. मातशें क्रॉस करता आसतना दोनूय वाटेन पळोवन बरे भाशेन चलचें. आमचे वॉलंटियर्स वयर रस्त्यार आसा तांचें आयकुचें तुमी पार्किंग करता आसतना. तशेंच आमचे ट्रॅफीक पुलीस आमकां आदार करपाक येता तांकां आमी दिनवासता. तांचेंय तुमी आयकुचें म्हूण मागता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सोमेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. मोगा सेवेचे कोन्यो आदारूंक तुमकां धाडटा. देवाचे बळकार. सगळीं बरोबर भाग्यवंत आधुनीक मागणी. नोमान तुका सांत आदोन तूं वर्तताय फूल निर्मळायेचें आनी अनोद क्रिस्तांवपणाचो.
हांव तुका मानता जाणटेकायच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरीच जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला दिवन भोव खालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री कोचें देणे व्हडा परवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागता विनोदी कोर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्यापासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता मागता त्या मोगापासून मिनी जेजूच्या जो तुवें केलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक होती सांपडलेल्याच्या आदाराक तूं वळखताय की कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता पवित्र सभेच्या सोर मुखेल्यांक कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांक तुका समर्पिता तांकां तूं राख आनी सांबाळ म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक बरे भलायकेन सांबाळ म्हजो दिसपटो ग्रास दी म्हज्या वावराचो फोल म्हाका मेळूंक सोर पिडेस्तांक आनी कश्टतल्यांक तूं आसरो काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कर भुरग्याचें देणें नाशिल्ल्या काजाई जोड्यांक तें देणें फावो कर सोर भुरग्यांक भावार्थान वाडूंक तुजी मोजत लाबय म्हज्या पातकाची खोरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हडतो मोग म्हाका जोडून दी आनी अशें एचीन विस्वासान सोम्याची चाकरी करून तुज्या सांगाता सासणाच्या सासणाक बापाक वाकाणू ताका भोगूंक आनी आशिर्वादीत करूं स्वर्गा राज्यांत म्हाका पावय अशें जावं. पिडेस्तां बसत मागणी आनी आशिर्वाद. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे स्वर्ग आनी संसार रचला. सोम्या जेजू क्रिस्ता सांत आधुनीक सोर पिडेस्तांक आनी निर्गोट्यांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाबूंक प्रार्थन करून आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडी आत्म्याची आनी मोतीचे पिडेन कश्टतल्या तुज्या चाकरां व चाकोनीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचलेल्या आत्म्यांक उप दिवनच्यो बरीत कर. अशें आमी आमच्या कश्टांतले नितळ जावंक बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरच्याक पावंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखल्यान आसूंक तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूंक तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर आसूंक आनी तुमकां आशिर्वाद दिवन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सोर पळवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तुमकां सांबाळूंक. आमेन. मातशी आनीक एक पावटी उगडास करता. सांतांतून आयज बेगीन वचपाचो तेणें चिंतूंक ना, रावतलो. तुमी सगळीं उमो घेवूं जावन पासून ह्या पासत लूट करची न्हू. बरे भाशेन मांडावडीन मुखार येवन उमो घेवचो आनी तुमची मागणी काळजाचे खोलायेंतल्यान तुमी सांतांतोनीचे मजतीन देवा मुखार दवरची आनी ती तो आयकतलो. भाग्यवन तातून आमचे पासत विनोदी कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादोवाच्या भाग्यवन तातूनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी घरच्या आकांताक आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकोवंक आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळो म्हण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नावी. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थंय.
शेवटा गीत घेऊया U25 पेज नंबर 243 U25. 사탄이 먹다 필경치 콜리자 두자 론다겠다 바로 지수라사 두자 Sodabe kori bota apa piaccia cara Sodabe